Kristiti mudah-mudahan bawono buinino ani burgano तुमका समेस्तांक बरो स्वागत मागता बरोई दीस मागता सद्याकाळाच्या सोळ्याव्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या संदर्भार आमकां साथ दिना देखून हे मिसाचें बलिदान ते रितीन तुमचे खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा हे मिसाचें बलिदान माध्यमा मुखांतर तुमच्या घरांनी तुम्ही भेटयतना भोव शिस्तेन खऱ्या खळसाण आनी मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां हांव आपोवणें दिता हे मिसाचें बलिदान ते रितीन तुमचे खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या वावरा खातीर तुमच्या कश्टाकंदाच्या परिस्थितीक देव आदार करपा दिवन दी म्हण विशेष करून मागता आसतना परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी उडास आमी काडटा कस्तान स्टावळक जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी उडास करून तांचे बसोती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता हेचे मिसाचें बलिदान प्रती रितीन देवान आपणा केले उपकारांक जल्मा दीस संदर्भी अर्गासन भेटयता रेचल कुटिनो सांजूत वाडो ताचे रिते बसोती विशेष करून मागया देवादीन रॉकी डिसोजानी ताच्या आत्म्याक ब्रायन डिसोजान दिवचें देवादीन तुळसी डिसोजा आत्म्याक ब्रायन डिसोजान दिवचें देवादीन शीला कामिल सल्डानाच्या आत्म्याक रोशन सल्डाना दिवचें तांच्या आत्म्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आम्हा समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागता बसयला आनंद उडास करून तांचे बसोतूय आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो क्रिस्ती तुझ्या मोगाच्या भावना भयणीनो सद्याकाळाचो 16वा इतर संभ्रमच्या ह्या वखदार देवाचें उतर आमकां बरें आपणावंक बरें जोडूंक उलो दिता नेराच्या ओपारी मुखांतर तो एक संदेश आमकां दिता की संवसारांत सगळें बरें आसा ताचे सांगाता वायटूय आसा पूण वायटाक लब्धल्ले आमी जायनाशें वायटाक सांपडलेले आमी जायनाशें सैतानाच्या पासाक सांपडलेले आमी जायनाशें सुरक्षीत आसूंक देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता देवाच्या उतराच्या त्या बळान देवाच्या उपदेशाच्या त्या मार्गदर्शना खाल सैतानाक पयस करून देवाक वेंगूंक देवाचो पाटलाव करूंक जायची कृपा दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भगवते बरी वांटो घेवचे खातीर एक घडीभर आमी आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमचे हात आमच्या हाताचे दवरया एक घडीभर आमच्या पातकाची दुखदमी धरया मोगळ्या समया ह्या संवसारांत आमी जियेतना बरें आसा वायटूय आसा पूण वायटांतल्यान पयस रावंक बरें आदारूंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्लें पूण तुज्या उतरां मान दिनासतना
बरें सांडून वायटाची इस्त्यागात धरलेली आसा वायटा कुशीन आमी संकल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून बोगसाणे मागून म्हणटा हांव दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. मगळ समिया विशेष करून तुझे उतर आमकां वायटाक सांपड नाशे सुरक्षीत सांबाळूंक मार्गदर्शन दिता हे उतराचो आमी उपयोग करूंक ना ह्या उतराक आमी हो तो मान दिवंक ना ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्ले आसा पश्चात्तापून बोगसाणे मागून म्हणटा हांव दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूट कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूट कर. मगळ समिया बरें करूंक तूं उलयताय कशें नेराच्या वापरी मुखांतर तूं आमकां एक संदेश दिताय बरें सगळें तें सर्गेच्या रासाक पावतलें अशें ह्या संवसारी जिवितांत बरें करूंक आतां तूं आमकां दिताय समिया पूण जाल्यार आमचो स्वार्थ आमचो मसूर आमचें हगे आमचें जिद्द तदेपोटी वायटाक कारण जाता ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून बोगसाणे मागून म्हणटा हांव दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. महिमा देवा उचली आणि शांती ताच्या इष्टाक सोसावी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोन भावापासून आम्ही तुका वाकरता सोनिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्मृता सोनिया देवा देवाची शिंगी तू संसाराचे पापाटा आमची काकूट कर. तू बापाच्या उरात बसता आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र ज्ञासादारी देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू एकलोच तू परमेश्वर. आमेन प्रार्थूया इगडी बरदोळे दामटी आमच्या सिरेद्या बसोत गत्सां बसोत तेसां बसोत विशेष करून आमी मागया देव आमच्या बोमुगाळ कुनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर नेळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर बवर्तान पुरवोशान आनी मागांक तांकां कृपेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां तीर आनी जागृत करून दवर
या आम्ही मागतो आमच्या सोनिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता पूर्वी तू करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येत आणि राजवड सलयता सासनाच्या सासना सन्वयाच्या पुस्तकांकडे वसा कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुझे बाय दुसरो कोणच देव ना तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचे मूल सगळ्यांचेर तुका आसा ते दाणीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सगत दाखयताय आनी तांचे वळख आसोनी उदंडपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं भोंवडतो जाल्यारय मोवालयान तूं मुक्त करताय आनी व्हड दयालयान आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक तूं शकताय असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे पोरचेक शिकयलेले प्रामाणीक मनशांनी दयाल आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिले फाटक्यांची प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलोय देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार तूं देवा तूं बानी करवाळो तूं देवा तूं बानी करवाळो तूं देवा तूं बानी करवाळो तुका उलो मारत्यात दयावान भरलो मुझे मागण्या कांदी सर्वेस पोरा मुझे कांती नीक साब्दी तू देवा तू लोमानी करवाळो सर्वेस पोरा तुका नमन करून सौराष्ट्रा मुखार सरतेली तुझ्या पाया पडून तुझे नाव करतली कित्याक महोन्नतांनी बळात्कार्या चलयतात तो एकलोच वय तूं एकलोच तूं देवा तूं लोबानी करवाळो तूं देवा तूं लोबानी करवाळो सांत पावलान रोमकारांक बरयल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो आमच्या अस्ताकायेक आमकां आत्मोचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी विसरूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्का सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसात तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाचे उतार हे सर्वे सोराचे सर्वे सोराचे सर्वे सोराचे बापा सर्गानी संसाराच्या दरया हांव तुका अर्गां दिता कित्या सर्गींच्या राजाचे गुण तुवें लाना उक्ते केले सर्वे सोराचे सर्वे सोराचे सर्वे सोराचे
तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भगवंतो मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गीचें राज्य अशें म्हणयेत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता तसो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्हय तर तातूंत नेर खंय खावन आयलो दनयान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय हें तर आमी वचून तो उमटन काण त्रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बुड्डितना सांगात तुमी गोवी उमटीशात लुवून पर्यंत दोनी सांगात वाडोवन सोडा लुवणेच्या वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आदल्या विटारा हांवें देवाचें उतर म्हणजे सुवार्ता आयकल्ली ओंप्यांची ओपार आनी ओंप्यांच्या ओंपांत एक गादो कसो हरो जाता आनी त्या गाद्यांत कशें बी ओंपतात म्हणल्या विशीं आमी आयकलें आनी ते बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी कशें तें रोवो जावन भात जावन येतेस्त फळ दिवंक शकता म्हणल्या विशीं आमी आयकल्लें आनी आज इस ओपार मुंदारून वचोन थंयसर नेराची ओपार जेजून सांगलेली आमी आज आत्तां आयकली पळया एका गाद्यांत बऱ्या सुवातेर बी पडलां आनी तें बी किरलोवन आयलेलें तें बी ल्हानशें रोवो जाता रोव जावन नेज जाता नेज जावन भात जावन वाडोवन येताना थंयसर नेर ताच्या सांगाता आयलोलो दिश्टी पडटा नेर म्हळ्यार कितें आमच्या साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार आमी कोंकणी भाशेंत ताका माव म्हणटा माव काडूंक आसा माव कांय थोडे नाल्यो म्हणटात नाल्यो आयल्यात म्हण नाल्यो कांय थोडे म्हणटात माव कांय थोडे म्हणटात नेर म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो ही माव वा नेर कसो आसा पळोवंक बाता बरीच आसा बाता बरीच तो एक मोठो जावन बाता बरीच पाकळ्यो ताच्यो येतात आनी बाताची कशी गुंतून आसलेल्यांक भुरग्यांक आनी कांय व्हड्यांक बाताची कशी गुंतून आसलेल्यांक थंयसर भात खंयचें आनी माव खंयची म्हूण कळना भात खंयचें आनी नेर खंयची म्हूण कळना हे संदर्भार दोनी एकसलें दिसतात एकलेच दिसतात अशें आदी पुरा चडावत भात बी ओंपलें जाल्यार ओंपल्ल्या गाद्यांनी ही माव वा नेर चड आनी चड मापान दिसून येता पूण लायिल्ल्या गाद्यांनी चड मापान दिसून येता पूण जाल्यार लायिल्ली नेज व्हड आसा देखून नेर चड बळ जायना वो नेर वा माव कितें करता वो नेर वा माव कितें करता म्हळ्यार थंयसर किर्लो नेवच्या भाताच्या रोव्याक तो वाडोवंक सोडिना ह्या भाताची सगळो ईट ह्या नेजीचो सगळो ईट वो नेर खाता आनी दाटो मोठो जाता आनी भाताक वीक अस्कत करता आनी तें वाडनाशें करता येतेश्ट फळ दिनाशें करता एका सगळीकाराची आशा कितें एका सगळीकाराची आशा ताणें ओंपलेलें बी तें बरें रोवो जायचें बरें भात जावन नेज जावन बरें पसवो जाय आनी तेश्ट फळ दिवचें म्हणून ताची आशा ह्या संदर्भात ही माव वाडली जाल्यार ही माव कितें करता सगळ्या त्या भाताचें ईट ओडटा आपूण दाटो मोठो जाता आनी आपूण वाडटा आनी ह्या भाताक अस्कत करता आनी फळ दिवंक सोडिना व्हड जाल्या उपरांत त्या मावेक कितें जाता ही माव व्हड जाल्या भाता सांगाता व्हड जाता पूण ह्या मावेक वा नेराक हांगासर थंयसर फुलां येतात कांय हळडुवी फुलां येतात आनी उपरांत ती मरता
पूण भाताक कणशी येता त्या कणशेंत भात आसा त्या भाता भितर तांदूळ आसा आनी तो तांदूळ आमी जेवता हांगासर नेर गरजेचें न्ही वा माव गरजेचें न्ही हांगासर भात गरजेचें देखून कितें करता सगळीगार आळांक आपयता बायल मनशांक आपयता आनी म्हणटा तुमी तो नेर वा ती माव बुड्डून काडीस आनी माथ्याक प्लास्टीक मणी घालना वा गुरोव म्हणीन दवरना बगलेक एक कुरपाणो बांदून ही बायल मनशां थंयसर गाद्याक देंवतात हळटार थंयसर आशिल्ल्या इड्यांनी पांय घालतात भाताक कांय न्हेंचीक कांय थंयसर भाताक जायनातले बरे हळटार पांय घालना आसली सगळी माव उमटून काडटात आनी बाटयेन भरनो ती भायर व्हरून घालतात ती काण दितात भायर व्हरनो थंयसर कडपार घालूंक कांय थोडे दादले मनीस कुमो करतात आनी संदर्भात ही माव खंय तरी मेरेर आमी घाली जाल्यार वा काटा म्हणीर आमी घाली जाल्यार थंय ती परतून किरलो जाता देखून कडपी सुवातेर कडप्यार फातराचेर कडपीचेर ती घालची आसली कडपी फातराचेर आनी थंयसर ती कुसोन करपोन वयताली म्हणजे बघाच्या बाबडीनो आनी ही नेर वा माव कडचो वावर चलतना बायल मनशांक थोडे बोटी एक बोनस मेळटाले बोनस म्हळ्यार माव काडलेल्याक जावं दी भात लवलेल्या जावं दी न्हेस लायलेल्या जावं दी तांकां मेळची मजुरी तांदूळ मेळचो आसलो 200 तांदूळ 300 तांदूळ 400 तांदूळ अशें मेळचो आसलो पूण आतां ते तांकां बोनस मेळटाले म्हळ्यार ह्या टायमार माव काडच्या वेळार तांकां कोंगे मेळटाले मस्त कोंगे मेळटाले आनी आपल्या वंटयेंत कोंगे पुरा रास करताली सांजेर आपली वंटी सोडयतना सुमार 1 किलो 2 किलो म्हळ्यार 100 200 300 कोंगे तांकां मेळटाले ती घरा व्हरताली आनी ती नुस्तें करताली थोडी कांय कोंग्याचें मांस सुकें करताली कांय थोडी कोंग्याचें कडी करताली खंय थोडे कोंगे ते कोंग्याचें मांस काडून नुस्तें करताली जाल्यार कांय थोडे कोंगे सगळे घालना मोग्याच्या त्या नुस्त्याक बरशीक घालना कोंगे नुस्तें घालून खाताले आनी मांयची वा आंकयेची वा व्हडली मांयची माथ्याच्या त्या शेंड्याची कांय सुवी आसा जाल्यार त्या सुवयेन मांस लोव भायर काडून खावचें आसलें आनी अशें जाल्यार ही माव काडच्या वेळार असलें घडोवन येतालें आनी आमकां दोशी करताले आनी वेळार सो वावर करूंक प्रेरीत जाताले पूण आतां तसले कोंगे दिसून येनात आनी वा आतां तसलें कांयच माव काडचें वा नेर काडचें कामय दिसून येना म्हणजे मोगाच्या बाबडीन कित्याक म्हळ्यार गादे मस्त उणें जाल्यात पूण कोंगे कित्याक नात म्हळ्यार कृषी सगळेकरांक तंत्रज्ञाना वाडटाना कांय तरी वखदांय सोदून काडली सरकारान आनी ह्या वेळार ल्हान रोवो किल्लोन येताना धाकटो तो बाताचो रोवो ही कोंगे खातात आनी ह्यो गायदोळ खाता गायदोळ जावं दी कोंगे जावं दी रोवो खातात देखून हो कोंगे आनी हो गायदोळ एक रोवो खायनातले बरी तो ते कोंगे थंयसर आसून वचो जाल्यार ते मरो जाय देखून मरच्या खातीर फेरोडॉन उडयताले ते गादो ओमच्या पयले फेरोडॉन उडयताले गाद्याक आनी ह्या वेळार सर कोंगे आनी थंयसर आसले रोवो थंयसर आसले गायदोळ कोंगे आनी मात्रुणी आनी कुर्ल्यो आनी इतर मासली मरताली आदी सगळीच्या म्हणजे बळक्याच्या गाद्यांत म्हणजे बैलाच्या गाद्यांनी थंयसर आदी मस्त मासली मेळटाली हांव तुका बसतना थंयसर म्हाका मस्त म्हज्या नांगराक कासव मेळ्ळेले आसात तिकूर मेळ्ळेले आसात माडोंजी मेळ्ळेली आसा पुरयोळ मेळ्ळेले आसात आनी असली मासली थंयसर आसली आनी गाद्याच्या बोटोनी गेल्यार संजेच्या वखदां या रातीच्या वखदां आनी जायत्यो कुर्ल्यो मेळटाल्यो गाद्यान मस्त थंयसर जिवी आसतली कित्याक म्हळ्यार हे बैलाचे गादे झरीचे गादे आनी झरीच्या गाद्यांत ते मासली वळातावन गी न्हंयतावन गी पडोवन येताली आनी हर एका झरीच्या गाद्याच्या बगलेक थंयसर एक तोड आसलो तोड ताका पुडयो तोड म्हणटात ताका थंयसर हर एका झरीच्या गाद्याच्या म्हणजे व्हडल्या बैलाच्या गाद्याच्या बगलेक एक तोड आसलो ह्या झरीचें उदक त्या तोडांतल्यान भायर व्हळाक वयतालें ताका पुडयो तोड म्हणटाले आनी ह्या पुडयो तोडांत जायते देंकडे आसताले देंकडे आनी आमी ल्हान आसतना जायते बोटी कितल्यो देंकडे धरलेले आसात आनी थंयसर पप्पा आबू मामू बाप्पू आनी पुरो कसतना आमी गाद्या मेरेर बसोवन गरी घालना सिंगल घालून आमी गरी घालताले आनी गरी घालून मस्त कोंगे मेळटाले मस्त देंकडे मेळटाले आनी देंकडे पडकळाच्या त्या वालीक
शिरकोवन शिकड करतल्या आनी घरा हाडटल्या आनी रांदून जेवतल्या असले आज असले बेकळे जावं दी असले मास्ती जावं दी कासव जावं दी असले कोंगे जावं दी गाद्यान नांत कित्याक फेरोडोन घालून सुरू केल्या उपरांत सगळें नाश जाला पूण जालें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो रयताचें एक मोतींत स्वस्थ आसलें सगळी घराच्या मोतींत एक स्वस्थ आसलें आपूण केल्लें काम तें यशस्वी जायचें आपणें केल्लें काम यथेश्ट फळ दिवंक सकसय म्हणून तो आशयतालो देखून बऱ्या सुवातेर पडलेल्या बियां मध्ये कांयच आसूंक नजो ना कोंगे ना गायदोळ ना कांयच आसूंक नजो तो रोव बरो केल्लो जाय बरें बात जायचें आनी बरें वाडोवन बरें फसल येयचें म्हणली वरती आशा ताची आसली आनी अशें तो गादो हादा करतालो अशें त्या गाद्या वखद घालतालो वीट घालतालो आनी तो सांबाळटालो अशें सांबाळल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर नेर वा माव येताली हाचे सुवातेंत आमी पळयलें थंयसर जेजू ही वपार सांगतना थोडे थंयसर म्हणटात दर्याक ते कामाचे म्हणटात आमी बिंयो पुरलेले ती माव ती नेर खंय जावन आयली आमी ओंपुरलें बी बरें बी ओंपुरलें आमी ती नेर खंय जावन आयली म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या गाद्यान ती आमी बरें बी ओंपलां पूण ती माव खंय जावन आयली आनी हांगासर देवाचें उतर मुंदारून म्हणटा हांगासर देव सोमी एक आमकां दाखलो दिता जेजू कितें करता हांगासर म्हळ्यार एका गाद्याचो दाखलो दिवन सगळे घराच्या मोतींत कृषिकाच्या मोतींत कृषिकाची वापती जावन आसली ती सागोलीची ती कृषी मोतीन दवरून जेजू एका गाद्याचे दृश्टांत दिवन सर्गीच्या राजाचो संदेश दिता एका सगळीच्या गाद्याचो संदेश दिवन दृश्टांत दिवन जेजू सर्गीच्या राजाचो संदेश दिता आनी त्या संदेशान म्हणटा कितें म्हळ्यार हो संवसार म्हणलो एक गादो आनी ह्या संवसार म्हणल्या गाद्यांत देवाचें उतर बी आनी तें वाडयचें तें यथेश्ट फळ दिवचें पूण देवाचें उतर बी कितें करता तें बरें फळ दिता बरें पूण हांगासर जायतें खोटेपणी आसा सोम्यान ओंपुरलें देवान ओंपुरलें प्रवाद्या मुखांत्र आपणे खुद्द प्रवाद्या मुखांत्र जेजू मुखांत्र सोम्यान ओंपुरलें तें देवाचें उतर बरें बी तें बरेंपणूच येवंक शकचें पूण खोटेपण खंय जावन येता हांगासर जेजू म्हणटा तें सैतानाचें काम कित्याक म्हळ्यार ओंपुरून गेल्या उपरांत तो सैतान येता कित्याक करता म्हळ्यार ते बरें ओंपुरल्या बियांचेर तो पाड वमता खोटेपण वमता आनी जायते जाण खोटेपणाच्या स्वार्थाच्या मोसराच्या अभिलाशेक लागून हे खोटेपणाचो तो खोटेपण विसतात खोटेपणाच्या जाळाक सांपडटात अशें नाशाच्या वाटेक पावतात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सगळे घराच्या दृश्टांत जाल्यार आधुनीक काळार कंप्युटर मोबायल इंटरनेट असल्या मिडियाच्या असल्या माध्यमाच्या ह्या काळार ही वचना की जे देवाचें उतर आज स्वस्थ संदेश दिता आमच्या लागीं जायतीं सॉफ्टवेअरां आसात व्हडल्या कंपनीची सॉफ्टवेअरां आसात आनी ह्या सॉफ्टवेअरा मुखांतर आमी कितें करूंक शकता पूण ह्या सॉफ्टवेअराक एक मारेकार भिरांत आसा व्हायरसाची ती केन्ना अटॅक करता म्हणून गुर्तना देखून आमी एंटीव्हायरस घालता थोडे फावटी कितले एंटीव्हायरस केल्यार थोडे फावटी थोड्या व्हायरसांक ते नटवना कंप्युटर आमचे स्मॅश करतात आमचे सगळे सॉफ्टवेअर स्मॅश करतात आमचे सगळे काम पाड करतात तसले मारेकार व्हायरस आसा हे व्हायरस खंय जावन आयले हे व्हायरस एक खोटेपण हे मोसमी मनशाच्या कपटी मनशाच्या वा एक स्वार्थी मनशाच्या त्या करण्या मुखांतर आयलेले जावंक आसा आज आमी सगळीं घरा भितर आसा दारा दामपूर घरा भितर बसल्या कोरोना म्हणली व्हायरसाची पिडा ही कोरोना व्हायरस खंय जावन आयले संवसाराक ह्या विशयान खबरच ना येवन सुमार लगभग 7-8 म्हयने जाले वखद काडून सुरू काडूंक सगळ्या संवसाराक साध्य जावना इतली विस्मितां करचो संवसार इतली शोधना करचो संशोधना करचो इतल्या पिढे वखद सोदून काडचो संवसार आज ह्या पिढेक वखद काडून सोदून साध्य जावना कित्याक असले व्हायरस खंय जावन आयले हे देवा जावन आयलेले न्ही हे सर्गीत जावन आयलेले न्ही हे देवसारा जावन आयलेले हे खोट्या मनशा जावन आयलेले स्वार्थी मोस्त्री हल्की कपटी मनशा जावन आयलेले हे एक व्हायरस सगळ्या संवसारा विस्तारला आनी सगळ्या संवसाराक आस्कस्तान जाला देखून म्हज्या मुखाच्या बाबडीन देवाचे सस्त सांगता
आज तुमचे ते देवाचे उतर बरें बी जावन आसा ते तुमच्या स्वतें पडटा पण सांगत आस खोटेपणी आसा आनी खोटेपण तो एकलो आसा तो देवसार पूण देवसाराचें तें काम इल्लेशें आकर्शीत बरयत देवसाराचें काम तें इल्लेशें सोंपें देखून चड ताका अट्रॅक्ट जातात ताका भुलतात आनी ताच्या फाटल्यान येतात पूण ताच्या फाटल्यान गेल्ले सगळे नासा पावतात आनी ते सगळे ताच्या फाटल्यान गेल्ले सगळे एकठांय करतले आनी उज्यान जावन लासतले ते नेरी बरी जातले नेरा बरी जातले आनी ते प्रतिरेतेन ते मावे बरी जातले आनी तांकां सगळ्यांक एकठांय करून कडपी सुवातेर घालून उजो दिवन पायतले देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी नेरा बरी जावचें न्ही आमी वा मावे बरी जावचें न्ही आमी बरें फळ दितल्या त्या भाताच्या बिया बरी वा गंवाच्या त्या बिया बरी आमी जायचे देखून हो देवाचे उतर सस्त म्हणटा तुमी देवाच्या उतराक सरी जाल्ले जिवीत तुमी जियेचे हें देवाचें उतर तुमचें थंय पडोवंक सोडा तुमच्या घरांत पडोवंक सोडा आज ह्या माध्यम मुखांतर तुमच्या घरांनी तुमच्या कानांत तुमच्या काळजांत तुमच्या मोतयेंत तुमच्या घरांत हें देवाचें उतर पडटना तें देवाचें उतर रावंक सोडा तें देवाचें उतर तुमचें थंय किर्लोवंक सोडा तें देवाचें उतर तुमचें थंय वाडोवंक सोडा तें देवाचें उतर तुमचें थंय यथेश्ट फळ दिवंक सोडा हें देवाचें उतर आयकताना तुमच्या स्वार्थीची तापेवंक पुरो मसलीची तापेवंक पुरो हग्यांची तापेवंक पुरो आनी देवसार ही चिंतनां तुमच्या मोतींत घालूंक पुरो ह्या बऱ्या बिया सांगाता ताची खोटी चिंतनाची बियां तुमच्या काळजा मोतींत तुमच्या घरांत तुमच्या वातावरणांत घालूंक पुरो आनी चवड त्या बियांक तुमी लब्ध नाकात ताका तुमी सांपड नाकात ताच्या झाडाच्या पासाक पड नाकात बगार ताका तुमी खाण उडे दून नितळ करा ती माव ते नेर हुमटून काडा पयस उडया बरें किर्लोवंक बरें वाडोवंक आनी बरें वाडोवंक सोडा आनी बरें फळ दिवंक तुमी शकतल्यात आनी यथेश्ट फळ दिल्ले तुमी सर्गेच्या रासांत देवा सवय जियेतल्यास असले चिंतांनी वाडोवंक तुमी आमकां आदार दी कृपा दी सकत दी वायट साडूंक बरें आदारूंक वायट सांपड नाशें बरें किर्लोवंक बरें वाडोवंक आनी बरें फळ दिवंक आमकां कृपा सकत बळ दी म्हूण मागया आमेन आमचो बाबात उसारया वो आमचो बाबात पवित्र बेसो बाबात वो उसारोग आमकां वडवीकान अभिमान भोगता तो बाबात खऱ्या काळजान आनी खऱ्या मनान आतां आमी उसारया सत्वंता देवा सर्वदेलेला बापा सर्व आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या सुताक आमच्या सगळ्या जो पवित्र ज्ञावरे करदेश पडलो आमकां बरी येता जल्मलो पांच बिलांत काल ताणें कस असले ताका गुप्सात धरलो तो मेलो आनी ताका निखे दिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सर्गात सरलो सर्पदेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यान मेल्ल्यांचे मनशे वेगळो सत्मंता पवित्रज्ञा कथोलीक पवित्र सभे भक्तां शेकता पदकाचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण शासनाचे जिवीत आमेन मोगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमी आतां उसारलेल्या त्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमच्या सर्गीच्या बापाच्या पांय तळा आमी दवरया मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापसेब बिस्प याजक आनी धर्मिकांनी ह्या संवसारीक शेतांत बरें फळ जोडूंक वावुरचे प्रामाणीक वावराडी कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावरून आपलो स्वार्थ मसूर अगे सांडोवन एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरोवंक तुजी कृपा आनी जाणवाय दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी आजच्या पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी आमच्या घरांनी कश्ट जाल्यार सर्व भाय भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी पर गांवांत आसात आमची भाव भयणी विविध समस्यांक बली जाल्यांत तांकांय तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी भर सर्व समस्ये फूड करूंक आनी ह्या समस्यांत आम जैत जोडूंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या बेसांवांनी बर आधुनीक ह्या संवसारांत नेर म्हणल्या वायटाक तांणी बली जायनाशें बगार तुज्या उतरा प्रमाणे बरें आपणावंक बरें किर्लोवंक
बऱ्या तरान वाडोवंक आनी बरें फळ दिवंक तांकां तुजे बेसांव आनी कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं कसले तरी आमी समेस्ताची काकूळट करीत आमकां तुजे बेसांव आनी बरें ह्या पिडेंतले आमकां सुटका सोडून लाभय. ह्या पिडेंत आमी सांपडनाशे आमकां राखून व्हर. ह्या पिडे वरवीं कसले तरी सगळ्या संवसाराची लोकांची काकूळट करीत आम्हा समेस्तांक सुटका सोडवून लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजारासच्या ह्या माध्यमा मुखांत्र एमिसाचें बलिदान भेटोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दया दिश्ट घाल. व्हड अत्रेगान व्हड अभिमानान वरती ते सावा मागणी दवरन एमिसाचें बलिदान भेटोवच्या तांकां तुज्या सुबाम आशिर्वादाचो पावस तांचेर वत. तांचे सगळे समस्ये तूं इत्यार्थ कर आनी तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन तांचे जिवेक नंदन कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरदोळे दांती आमच्या खासगी गरजा खातीर मागया. जे कोणा मागतून बसयला तांचो उडास काडया. तांचे बसत विशेष करून आमी मागया. सर्गेच्या भोवमगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. ह्या संवसारांत बरें तुजें उतर आमकां दिसपट्टें जिवीत दिता जिवीत उंच वाडयता. ह्या उतरा फाटल्यान आमी सरळशें समकशें किर्लशें वाडशें आनी फळदिशें कर. वायटाक नेराक आमी बली जायनाशें सैतानाच्या उतरांक आनी फासाक आमी सांपडनाशें तुजी कृपा आमकां दी म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पायात बापा आमच्या मुगाला सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रस्त्याला समर्पिता तुका उठो गोवाचो मुंच्या वाडान केलो प्रीतो बेतो दिलो म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान संपदवेता देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पिढीचो विचार श्रेष्ठ म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमगाळ बापा आदी म्हाका वेगळो बलियो तुका भेटोवंक तुज्या परचेर तुवें फरमायले. त्यो सगळ्यो आतां संपवन तुज्या जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायेक पावयल्योय. तसो जेजूचो याचिना आस आमी तुका भक्तीन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें परवीं आबेलाच्या देण्याचेर तुजें आशिर्वाद घालून तशेंच आतां आमची जण एकल्यान करची भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताच्या सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या क्रिस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली
आपल्या पुन्हा जिवानपणात जिंकले आम्हा समेस्तान जिवीत नाचे आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशावरवी उघडली आमकां दारां सर्गीची देखून आता सगळ्या गदुतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Holy, 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 Permaranzo servis por tu. Sergani somsat bola, tuja bawa, tuja bawa. Segitu kaca. Segitu kaca, servis coraje, kami kita kaca, segitu kaca, segitu kaca. सगळे वेगवेगळी गल्या भोव पवित्र घडयेत आमी समरमता ह्या संदर्भात सगळे आमचें जिवीत आमचो सगळो संवसार ह्या संवसारांत पडलेलें देवाचें उतर म्हणलें बरें बी सगळें आनी ह्या बरेपणा सांगाता जियेतना सैतानाच्यो नाडण्यो ताळण्यो म्हणलें पोटें बी आमकां बादाक आडिना जावच्याक सगळें आमचें जिवीत सोमया समर्पिया तुज्या कुडी रक्ताक मिटोवन दिवया बापा करोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुनये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेने कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची ते स्त्रीच्या वांगत आसतना एकाच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawa sok gudu pergetuya Sopra Gesù Tuji bola Amin serta Tuji bola Jiwaku Amin Tujuannya Surya Yesus, Amin berkata. बाबा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोड आनी शिवलेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां भोगो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाक सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदरो मेल्या आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी तांकां आमचे दिश्ट गती दंतलेल्या समेस्ता तुजे परजणीत मुखामळ पळोवंक भोगो करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया सांगाती ती सपती भाग्यवंत होते भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या हस्तकांत आमकां वाटोदी तांचे सांगात तुजे महिमा गावक आमकां भोगो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजोता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आजना मदीं दवरना बरें आपणावंकू बरें किर्लोवंकू बरें वाडोवंकू आनी बरें फळ दिवंकू देवा स्वादान आमी करपा मागोन समीन शिकलेल्या मागणे व भक्तीपणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राजन ये तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचे तांव तशें आमची बदकां मगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार देवगणी जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदराचे क्रिस्त चेडे बरोबर शानात रयतल्याक आमकां तुजे उदारता पळतीन सर्व पातकांते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सत्नाच्या ससना सोमया जेजो क्रिस्ता तुझ्या दंड तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोतांक सांबाळ तूं जे तरी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मग सुगुत्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पापाटे आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पापाटे आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पापाटे आमकां शांती दी आमकां शांती दी सगळी आमी दिंडी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमकां स्मेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली ह्या संवसारांत संवसार म्हणल्यार ह्या शेतांत बरें बी देवाची उदर जावन भरली आनी बरें बी आपणावन बरें फळ दिवंक उलो दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका भवना पूण तुजे कासूत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडानगर म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन मोगल भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो क्रिस्त प्रसाद उद्या आनी वयल्याच्या रुपार सेवंक आमकां साथ दिना असले जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीर आमी आसतना आत्मीक रितीन क्रिस्त प्रसाद सेवचे प्रयत्न आमी करया सोम्या तूं आमच्या काळजांत घे तूं आमच्या मनान घे तूं आमच्या कुडीन घे आमच्या घरांत घे आमचे ते राव सोम्या आत्मीय रितीन आमचे संगात राव सोम्या तुज्या त्या काणाच्या सत्तेन आमकां पोस तुज्या त्या काणाच्या बळान आमकां नेठय आनी वायटाक सांपडनाशें आमकां राखून सांबाळ म्हूण आमी मागया आनी सोम्याक आमचो कर्ण घेवया
Dengan sergice Hosana Kijinice Dewi Nata Namoda Ikanci Bentuknya diri kunci Sunya dengan sergice Hosana Kijinice Dewi Nata Namoda Ikanci Bentuknya diri kunci Jivita somundo todita Sasni jivita tungka Apota Iya kaya Amazaya Segitipan Tandus terang Sumyadikan segice Hosana Kijinice Dewi Nata Namoda Ikanci Bentuknya diri देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल सर्गेच्या देण्यानी तुवें आमकां मरलें तर आपले पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देखना एगडी बोरू आमी ऐका मगर भाव भयणीनो भोव भक्तीन खऱ्या काळजान खऱ्या मनान येशूचें बलिदान घडयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणटा तुमची ते सवा इरादे घेवन भोव वर्त्या भक्तीपणांत येशूचें बलिदान माध्यमा मुखांतर तुमी पळयलां भेटयलां आनी तितू लागीं विशेश करून कृपा मागल्या तुमकां देव बरें करूं अभिनंदन देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर सदांच आसूं दी म्हूण हांव मागतां येशूचें बलिदान घडोवंक वर्त्या रितीन आमकां कुमो केल्या आमचो भाव प्रज्वल देसा तसो मनपूर्वकी उपकार दवरता बोवा पुरबायचें संगीत करून ताणें आमकां आदार दिला आनी ह्या मिसाक बोवा पुरबायन पाठिंबो दिला संगीत करून आमकां सहकार दिला भाव अरुण डिसोजा तसोय मनपूर्वकी उपकार दवरता ह्या मिसाची सगळी मंडळ घाल्लो आमचो भाव जॉयस हांगासूय मनपूर्वकी उपकार दवरता देवाचे आशिर्वाद हांव मागता ह्या मिसाचें चित्रीकरण केल्लो आमचो कोनिका स्टुडियोचो भाऊ दीपक असोय मनपूर्वकी उपकार दवरता देवाची विस्नार आशिर्वादां ताचेरय मागता हे सगळें दिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यमा मुखांतर हे पळोवच्याक ते रितीन आदार दितात वावुरतात दिव्य वाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक आमकां ते रितीन आभार मानता तसो प्रबंधक मानेस्त भाव विनोद गंगुल्ली अविनाश गंगुल्ली आनी समेस्त कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार दवरता वर्त उमेद काडून हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी तुमी पळयसय आनी ह्या लॉकडावनाच्या वेळार इगर्जे वचूंक जायनासलेल्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत देवाची कृपा निरंतर तुमकां मेळसय म्हळ्या दिशेन ते वावूरन आसात तांचोय आमी मनपूर्वकी उपकार दवरता देवाची आशिर्वादां तांचेरय मागता म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो मनादी भाव बापू राहुल डिसोजा फाटल्या 2 वर्सांची सेवा ह्या फिरगजेंत सहाय्यक विकारपणाची संपवण येवच्या शुक्रारा 26 तारखेर उर्वा फिरगजेचे सहाय्यक विकार जावन वर्ग जावन वेतात ह्या संदर्भात तांचे बसोती विशेष करून आमी मागया देवाची विस्नार आशिर्वादां तांच्या मुखल्या मिसांवाचेरय आसूं दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं आमी निरंतर तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं आतां आमी सगळीं दिमी घालया सुरेश परदेवाचो क्रिंदा दिसो आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावया
सर्वेस्पो तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Waktu sebagai mujarata setawa meta kaduneta samyaveta tukar gadita tujhe namata maya moga amchita mutra sobe बघीन पुस्तके सुरुवेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी